Suttka chapter 3. मोइजेस जेत्रो आपल्या सासूपायचो हिंड राखतालो. हो मिदियानाचो यादनीक आसलो. एकदां ताणें आपल्या हिंडाक अरोनाच्या पयशिल्ल्या भागांत व्हेलो आनी होरेब ह्या देवाच्या पर्वताशी तो पावलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत एका jhilkuttantlean एका उज्याच्या agtteachea रुपान ताका दिश्टी पडलो. jhilkuttak उजो pettlolo पूण तें लासोनास्लें. मोइजेसान म्हणलें, हें कसलें dorxon आनी तें jhilkutt कित्याक लासोना तें हांव वचून पळयतलों. मोइजेस तें पळोवंक लागीं सोदता तो सर्वेस्परान पळयलो आनी jhilkuttaa मोदें रावून म्हणलें, मोइजेस मोइजेस. मोइजेसान जाप दिली, हो पळय आसा. देवान ताका म्हणलें, हांगा लागीं सरो नाकाय. तुज्या पांयांच्यो वाणो काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवित्र. त्या फुडें म्हणलें, हांव तुज्या बापायचो देव, abra-hamacho Dev, Izakacho Dev, Jakobacho Dev. तेदना मोइजेसान आपलें मुखामोल धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेतालो. आनी सर्वेस्परान म्हणलें, इजिप्तांत म्हजे पोरजेचें दोदीरपण हांवें पळयलां. गुलामशाय चलयतात तांच्या हातांतली मुक्त जावच्याक तिणें म्हाका उलो मारलो तो हांवें आयकला. हय, तांच्या कश्टां दोगदांची म्हाका खबर आसा. तिका इजिप्तकारांच्या हातांतली सोडून हांव आयलां आनी त्या देसांतली भायर काडून दूद आनी म्होंव व्हांवता तसल्या एका सुकेस्त आनी विशाल देसांत म्हणजे कानानितांच्या, हिटितांच्या, आमोरितांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या देसांत तिका हाडूंक हांवें येवजिलां. इस्रायलाच्या पुतान धुवांची बोब म्हजेशी पावल्या आनी त्या भायर इजिप्तकारां तांकां कशीं कश्टायतात तें हांवें पळयलां. तर हे इस्रायलाच्या पुतां धुवांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फारावशीं धाडटां. मोइजेसान देवाक म्हणलें, फारावशीं वचूंक आनी इस्रायलाच्या पुतां धुवांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण? सर्वेस्परान म्हणलें, हांव तुजे बरोबर आसतलों आनी हांवें तुका धाडलां म्हूण वळखूंक ही खुणां. तुवें पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडली म्हणटच ह्या दोंगऱ्यार तुमी देवाक भोजतल्यात. मोइजेसान देवाक म्हणलें, जर हांव इस्रायलाच्या पुतां धुवांशी वचून अशें सांगीत जाल्यार तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला, पूण ताचें नांव कितें काय म्हूण तो म्हजे कडेन विचारीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगूं? आनी देवान मोइजेसाक म्हणलें, जो आसा तो हांव. त्या भायर आनीकूय ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां धुवांक तुवें अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आनी देवान मोइजेसाक आनीकूय सांगलें, तुवें इस्रायलाच्या पुतां धुवांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, abra-hamacho Dev, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. सदां सर्वदां हें म्हजें नांव. ह्याच नांवान पिणकेच्यो पिणकां म्हाका उलो मारतल्यो. वच आनी इस्रायलाच्या जाणट्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, abra-hamacho, इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव हाका दिश्टी पडला आनी ताणें म्हाका सांगलां. हांवें तुमकां भेट केली आनी इजिप्तकारां तुमकां कश्टायतात तें हांवें पळयलें. आनी तुमकां इजिप्ताच्या धुमाळ्यांतली भायर काडूंक हांवें येवजिलां आनी कानानकारांच्या, हिटितांच्या, आमोरितांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या देसांत
म्होंव आनी दूद व्हांवता त्या देशांत तुमकां व्हरूंक हांवें थारायलां. ती तुजो तालो आयकतलीं आनी तूं इस्रायेलाच्या जाणट्यांक घेवन इजिप्ताच्या राजाशी वेतलोय आनी ताका अशें सांगतलोय: सर्वेस्पोर हेब्रावांचो देव आमकां परगट जाला. 3 दिसांची वाट चलून अरण्यांत सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक येवन भेटोवंक आमकां रजा दी. पूण हांव जाणा इजिप्ताचो राजा एका बलिश्ट बावल्यान ताका बोल केल्या बगर तुमकां वचूंक दिवचो ना. पूण हांव म्हजो हात उबारतलों आनी ताच्या दोळ्यां मुखार सगळे तरेचें अजापां करून इजिप्ताक खास्त लायतलो. त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक दितलो. इजिप्तांतलो लोक तुमकां मानान लेखीसो करतलो. हे पोरी पोरचां रित्या हातांनी थंयची भायर सरची ना. प्रत्येक हेब्रो अस्तरी आपल्या शेजाऱ्याक आनी तांगेर रावतल्या दुसऱ्या अस्तऱ्यां कडल्यान भांगार रुपयाचे नग मागून घेतली. मागीर तुमच्या पुतां धुवांच्या आंगार घालतले आनी इजिप्तकारांक लुटतले. देवाचें उतर हें: